देऊळवाडा माशेल हांगासर चौथी अखिल गोय गोवा चित्ररथ स्पर्धा आयोजित केली। कलेची परंपरा एके पिळगे कडल्यान दुसरे पिळगे मेरेन पावोवप हे दर एका कलाकाराचे कर्तव्य आसा म्हूण कला आनी सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे ह्या वेळार उलयले। आरडेस्को खातीर माशेलच्यान महेंद्र गांवकर। श्री रवळनाथ सांस्कृतिक मंडळाचे अभिनंदन करता। अभिनंदन इतल्याच खातीर करता की माशेल गांव हो एक कलाकाराचे एक माहेरघर, एक खाण जावन आसा। आणि जेदे वेळाचेर सरकारी शिगमो सुद्दां नाशिल्लो त्या वेळार मार्शलाच्यान काही अशे तरेचे पथकां शिगमोत्सवाक भाग घेताले, पारंपरिक शिगमोत्सवाक भाग घेताले आणि बक्षिसां मेळोवपा खातीर एक अग्रेगर क्रमांकाचेर आशिल्ले। आणि आज त्या प्रत्येक मनशाचे, प्रत्येक कलाकाराचे आज कर्तव्य जावन आसा की आत्मसात केल्ली कला ती ल्हान माणकुल्या पर्यंत पावोवन ती ह्या पिढी कडल्यान दुसरे पिढी कडेन पावोवप। आणि म्हणूनच ते आज कौतुकास आणि अभिनंदनाक पात्र ठरतात। जे जे ह्या संस्थेचे पदाधिकारी आसात आणि जे जे सदस्य आसात त्यांच्यानी हो येदो व्हडलो आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम घडून हाडिल्लो आसा। ज्या तरेन आज एक मागणे जाले कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय हेजे वतीन आणि सरकार हेजे वतीन आज असो एक सुद्धा कलाकार आपली कला मुखार हाडपा खातीर किंवा जेका आर्थिक पालो जाय तो आर्थिक पालो सगळ्या कलाकारांक मेळटलो। आणि खास करून मुखावयली जी स्पर्धा जी आसली ती वेगळे आणि वेगळे नेटान आणि जोमान सुरू जातली हेजे हे वेळाचेर ह्या सगळ्या सांस्कृतिक मंडळाक म्हजें एक उतर जावन आसा। यही रहता कहता था वो राक्षस जीता। गजमुखासुर, मैं आज तुझे भोलेनाथ के आशीर्वाद का गलत इस्तेमाल करने का दंड देने आया हूँ। मुझे तो बड़े बड़े शूरवीर देवता और दानव भी नहीं हरा सके।